भाऊ आज तुम्ही जिल्हा पंचायती लागून वोटिंग करपाक भायर सरलेले नेमके कारण कित्याक तुमी वोट करपाचें अशें? कारण कित्याक म्हळ्यार आमी खूब वोटींग केलें. आमच्या भुरग्यांनी मुखार कांयच पळोवना. आमच्या भुरग्यांचें बरें जावपाक जाय, तेंचे हें फुडाकार बरो जावपाक जायो. तर आमी बरो कॅन्डिडेट निवडून दिवपाक जायो म्हणून आमी इलेक्शनां आमी साम मुखार सरल्यात आनी आमकां दिसता हे BJP बगर आनी हांगा कोणाक पर्याय ना आतां सद्या तरी. म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलां आमी BJP वोट मारपाचें. आमच्या गांवांचो उद्योगूच जावपाक जाय आनी हें तें आनी आमकां बी हो सदांच आमदार आमगेलो सदांच सपोर्ट करता कसल्या कामाक. कळ्ळें तुका. हे आमकां बाकी आहा ते आमगे दुस्मान न्हू, पूण तेंगेले कितें जालां हे टायम पुरतेच तितल्याच वोटिंगा टायमार हांगा येवन आमकां मेळटा. तेज नंतर आमचे आमी कितें तरसां पडलें कोणाचें कितें आमकां गरज जायी जाल्यार आमकां तेंगे कोण बरो लिडर म्हूण कोण मेळना आनी आमचे कोण वासूस करना. पूण आमचो आमदार जो आसा आतां सुभाष फळदेसाय हो आमकां वेळोवेळी कसलें कामां बरें वायटाक तोच आमगे पावता आनी ते खातीर आमी तेजे फाटल्यान आसात आनी आमगे भुरग्यांचो आमी तशें आसलां. आमी पळय बरें वायट आमकां कोण मत हें मारपाचेंच अमक्याक मार म्हूण तुमकां हांव सांगना. पूण तुमकां बरें दिसता बरें तुमकां फुडाकार मेळटलो जाल्यार तुमी बरें कॅन्डिडेट निवडून दिवपाचें इतलें काम करपाचें हें म्हाका सांगप. म्हळ्यार आज खंय तरी रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी ZPचें वोटिंग आसलेलें आनी तुमच्या बुथार पळयल्यार भरपूर प्रमाणान लोक वोटिंग करपाक येता. नेमकें कारण कितें? आमची रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमची वोटींग जालां. सकाळच्यान मातशी स्लो आसलें म्हळ्यार आतां पळोवपाक दनपार जाल्यार आतां 3 साडे 3 जावपाक जाय. वोटींग बरें प्रमाणान आसा आनीक मॅक्झिमम 50% क्रॉस जाले कडेन आसा. तेन्ना आमची एक धडाडी आमकां एक आमचे कॅन्डिडेट मेळ्ळेक आसा. तेजे उमेदीन आमी सगळीं आमची भारतीय जनता पक्षाची कार्यकर्ते आसा ती सामकी कामां लागले कडेन आसलीं. आनीक आतां वोटींग पळयलें जाल्यार सगळीं जाणटी नेणटी हो लोक सगळे भायर सरो वोटींग केल्ले कडेन आसा. आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार हांगाचे पोलिंग बूथ जे आसा जावं पोलिंग स्टेशन कितें आसा पळय थंय बरे प्रमाणान जे सर्विसीस केले आसा फॉर सिनियर सिटीजन जावं हँडिकॅपा हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पोलिंग बुथार खरेंच इलेक्शन कमिशनान बरी भुरग्यां दिल्ले कडेन आसा. आमी एक हँडिकॅप हाडले जाल्यार ते गाडयेच्यान देंवोवपाचेंच आमी काम करता. म्हळ्यार ते फुडली सगळे व्हिलचॅर हाडून हें करून ते फुडें सगळे हें बरें सर्वीस दिल्ले कडेन आसा तेणी हँडिकॅपान जावं सिनियर सिटीजनां हे लोकांच्यांनी बरी सर्वीस दिल्ले कडेन आसा. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां सिनियर सिटीजन जावं हे चडशे हँडिकॅप अशे चडशे मुद्दम वोट करपाक भायर सरता. हेजी नेमकी कारण म्हणून कितें? तें कारण म्हणजे तांकां पयलीं हँडिकॅप जावं सिनियर सिटीजनां पयलीं कितें मेळना आसलें. एक ते सदां आमचो पगार म्हणटा ते भारतीय जनता पक्षाचो सरकार येयलो तेन्नाच्यान तांकां हँडिकॅप जावं आनीक सिनियर सिटीजनां हें तांकां कितें तरी म्हयन्याक 2,500 जावं 2,000 मेळटा. ते हेजेर तांकां बरें तेणी आमकां फोन करून सांगता आमी येता वोटींग आमकां व्हरात अशें करून ते आमकां फोन करून सांगता. त्या प्रमाणान आमी तांकां हाडून पावयल्ले कडेन आसा. आनी कॉन्फिडंट कितले आसा सद्या तुमकां आतां? आमच्या हांगा खरें आयज आमी रिवणाक हितूंक आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. सकाळच्यान आमकां बरें सगळे बुथांनी आमचे भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी 100% आमी भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट आसा तो जिखून येतलो. आमकां सामकें 100% गॅरंटी आसा. मागीर आयज बूथ नंबर 2 आनी 5 ह्या बुथाचेर लोकांनी मोठ्या प्रमाणान गर्दी केल्ली आसा वोटींग करपा लागून. कित्याक लागून ही गर्दी जाल्ली आसा? लोकांच्या मदीं एक उत्साह आसा. तांकां सगळ्यांक आमचे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा आनी ते सरकाराचे सगळे खूश आसा. जेंचो सगळ्यांची कामां कशी जातात तांकां सगळ्यांक खबर आसा म्हणून एक मोठो उत्सव सगळ्या मतदारांनी दाखयल्लो आसा. आतां आमी पळयलें जाल्यार थोडे सिनियर सिटीजन जावं हँडिकॅप हेय सद्या भायर सरोन येता. हेजें मातशें कारण कितें आसा? कारण म्हणल्यार आमच्या सरकारान तांकां बरो आदार केल्ले कडेन आमच्या सरकारान तेंच्या खातीर स्किमी केल्ली आसा म्हणूनच ते मोठे उमेदीन ते सगळे भायर सरले आनी मोठे संख्येन तेंचे हांगा वोटींग चालू आसा. आनी कितली पर्सेंट आतां सद्या वोटींग जाल्लें आसा? हांगा सद्याक 60% जाल्ले कडेन आसा तरी ते चालू आसा. आनी तुमचो कॉन्फिडन्स कसो आसा? आमचो म्हणल्यार आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमची राजश्रीताई ही भरघोस मतांनी निवडून येतली तसो आमकां सगळ्यांचो सहकार्य बरो मेळटा. आनी तुमच्या वार्डान अशें कितें कामां बीन जाल्यार ZP फंडांतल्यान बीन अशीं? आमच्या हांगा ZP फंडाच्यान खूब कामां जाल्लीं आसा. आमच्या ZPन सुभाषबाईच्या आदारान हांगा भरपूर कामां केल्लीं आसा. तितून मात्तूय दुबाव ना. आनीकय बी आमचें कितें आसा तेणी सांगलां आमकां तुमी कितेंय काम असो आसा आमकां सांगा आमी तें पूर्ण करता म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.